IIT प्रकल्प जेन्ना येता तेन्ना गांवचे रस्ते रुंद करपाचें काम सरकार हातान घेतलो आनी ताका लागून आपली घरां वतली आनी भाटाय वतली अशी भिरांत हांगच्या लोकांक आसा. तांचो भंय ते सांगता आसतना हें दाखयता की वाटेर जी झाडां आसा त्या झाडांचेर ऑलरेडी नंबरींग केल्लें आसा. आमी पयले 14 नंबर थंय एका झाडाचेर बरयल्लो आसा, हाजो अर्थ ती झाडां किंवा रूख आसा ते मारतले आनी ताजे उपरांत जेन्ना एक्सपान्शन जातलें किंवा रोड वायडनींग जातलें तेन्ना घरा वतली. आमचे बरोबर आसा अशेंच एक गांवचे मनीस, तांकां भंय आसा. तुमचें नांव कितें? रघुनाथ गावडे. रघुनाथ गावडे. आनी आमकां वाटेर ते मेळ्ळे, ते म्हणटा की आमचें मातशें कवर करा कारण घरूय वतलें म्हणटा. घरू वयतले म्हणटा, रस्तो मोठो जातलो म्हणटा हो. हां, घर वयतले म्हणटा हांगचो शेतकार सकयल्यान शेतां सकयल्या वटेन शेत घरा सकयल्यान शेत आसा. हां आमी पोर्तुगीज टायमार हांगा रोवपी हां. बरेच पयलीं. आनी आतां हांगा एक 40-50 वर्सां घर हय, केन्ना तें घर करून आमी हांगा आतां आसा. पूण आतां हें आमगेलें इल्लें इल्लें कात्रीत आहाय. आतां पयलीं ल्हान आशिल्लो 3 मिटर रस्तो, हां. तो 6 मिटर केलो तरी आसतना तांकां पावना. आतां म्हणटा ते 15 मिटर जावचो. तुका सांगलें कोणें गांवांत तुका 15 मिटर. हां, अशें सांगलें पंचायती पळय झाडां नंबर घालून येयल्ले न्ही, हां. तेन्ना म्हणटाले ते अशें आमचे येयल्ले कोणाक ते 15 मिटर 15 मिटर म्हणजे म्हणटा ते. आतां हो 6 सो म्हणजे 15 फुडें मिटर आनी 12 आनी तुजें घर गेलें. घर गेलें. अशीं घरां वचपाचें आसा म्हणटाले ते. पूण आतां कांय येवना आमकां. मोडटले सो म्हणटा भिरांत आसा सद्या. भिरांत आसा. अजून नोटीस हय, बिटीस आनी ही कोण IIT येता म्हणटा. IIT येयले आनी शिवर एका मोडूंक शकता न्ही. रस्तो IIT खातीर करना तर ते आतां कित्याक करता म्हणटा तेणी आजून सांगोना आमकां. तशें फुडें IIT येतली तें येतलें म्हूण सांगोना. फक्त रस्तो व्हड रस्तो व्हड करता म्हणटा ते. ओके. तुमी पळयतात GNH.